सो हो रोड आमकां येवपा वचपाक आसलो. सडनली पावस चड 24 तास पावस जाल्या आनी ह्या सायडीच्यान एक ट्रक गेलो. ट्रक वयता वयता फाटल्यान रस्तो भितर सरलो आनी सुदैवान वाड्या वयली 2 जाण धाकटी भुरगीं, हांव येतालो लंच टायमाक दनपारान, म्हाजे फाटल्यान आनी 2 जाण आसले. सो त्या भुरग्यान बोवाळ मारलो की काका वचनाका, रस्तो भितर गेला. म्हणटकीर आमी रावले आनी आमी पयल्यार धाकटो बडको पडलेलो. सो जाता जाता व्हडलो जालो आनी त्या भुरग्यान सगळ्याक रावयले, हांवूय रावलो. आनी ताजे नंतर मागीर सगळे रस्तो फातर घालून ब्लॉक केलो. एक जालें. सेकेंड थिंग, आनी त्याच वर्साक आमी हांगा दर वर्साक गणपती विसर्जन करतात. जे वाड्या वयले 20-25 गणपती आसा सगळ्याले, इवन त्या सायडीचे गुडे सायडीचे 11 माडाले आमचे हिंदू धर्म कोणा आसा ते सगळे हांगा उदकाची सोय आसा म्हूण दर वर्सा प्रमाणे फाटीसान वॉच रोड यूज जाता. आमी सगळे हाडून हांगा दवरताले. लास्ट पुजा म्हणटा ती सगळे गणपती एकट्यान लायनीक दवरताले. सो ह्या वर्साक आमकां ते करपाक मेळना. पयलो सर्वीस रोड म्हणजे असो येवपा वचपाक आसलो जाल्यार तो आसा तसो रिपेर करून दिवपाचो. आनी मेन म्हणजे आतां आमच्या घरांक आमी कारीन किंवा मोटरसायकलीन कितें वस्तू हाडपाक शकना. एक पार्टी आसता, फंक्शन आसता, त्या टायमार एक कितें रिक्षा बी येतलो जाल्यार ह्या वटेच्यान येवपाक शकना. आनी त्या खातीर गांवच्या लोकांक सगळ्यांनी एकठांय करून पंचायती सांगून एक शेताचे बांदे आहा, त्या बांद्यांतल्यान तो मुरास असो कितें तसो घालून घेवन टेम्पररी येवपा वचपाक केला. रोड आसा पळय तो 1 वर्स जालें कोणें ह्या रोडाक काय लक्ष घेतलें ना. होल पडलेलो आसा तो वाडलेलो आसा जाल्यार हे रोडाची मेंटेनन्स काय केल्लें ना. रोड ह्यो सारको करचो, कित्याक मेन पारोडा बुडले जाल्यार आनी आमकां रोड ना वचपा येवपा, जाल्यार ह्योच रोडा वयल्यान येवपा वचपा हीच आमकां वाट. प्लस गणपती विसर्जन करपा आनी आमकां जागो ना, हांगाच आमकां विसर्जन करचें पडटा. जाल्यार हांगा रोड कितलेशे हांगा सगळे गांवचे हांगाच जातात. हय, गणपती विसर्जन हांगाच जाता गांवच्या लोकांचो. एक 300 गणपती तरी हांगा विसर्जन करतात आमी. जाल्यार आमकां हांगासर रोड जाय. पळय म्हणल्यार जे पळय वर्स जालें हांवें त्या डिपार्टमेंटाक सांगलें आनी ते जेईक सांगलें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे हांगा गणपती पावोवपाचो आमगे मेन प्लेस आसा ते आजुनीक एक डिपार्टमेंटान मुखार सरोन ना गव्हर्मेंटान मुखार सरोन तेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. आनी कोणूय भितर पडल्यार डेंजर झोन जाल्ले आहा ताका लागून ताबडतोब तो करून घेवचो.